मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. काणकोण श्रीस्थळ आयडीसी सोऱ्याच्या युनिटांतलो कॅमिकल वेस्ट सोडलो भायर. लोकांच्या जिवाक धोको निर्माण. कायदो आनी सुवेवस्थेचेर उपरासल्यात प्रश्न. आमदारान उपजिल्लो अधिकाऱ्याक कारवाय करपाचो दिला आदेश. 5 ते 7 डिसेंबर मजगती दुबयत रंगली ओशनमॅन ओपन वॉटर वर्ल्ड चॅम्पियनशीप. गोंयच्या किंग्स इश्कॉलान घेतिल्लो वांटो. मेळयली गोल्ड मॅडलां. भुरग्यांची खरेच तोखणाय. दिवचल लामगांव वाठारांत बिबट्यांचे राज. मायनिंग सुरू जाल्ल्यान बिबटे लोकवस्तीत. थळाव्यांनी उक्तायल्या खंत. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. काणकोणांतल्या श्रीस्थळ आयडीसीत सोऱ्याच्या युनिटांतलो कॅमिकल वेस्ट भायर सोडल्या उपरांत कायदो आनी सुवेवस्थेची परिस्थितीचेर प्रश्न निर्माण जाल्यात. आमदार आनी खेळां मंत्र्यान सुवातेर पावतकच उपजिल्लो अधिकाऱ्याक थंय कारवाय करपाचो आदेश दिलो. हे कंपनीचेर गुन्यांव दाखल करपाचे प्रक्रियेत आसात. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी आसात ते काणकोण आसात आनी काणकोण जे श्रीस्थळ हांगा जी इंडस्ट्रियल स्टेट आसा थंय मोलासीस जी सोरे करपाची कंपनी आसा. ह्या कंपनीक सद्याक जे वेस्ट आसा हो हेजार्डस वेस्ट म्हणटा तेका हो तसोच आसलो आनी तो टाकयां भरून दवरलो. कितली वर्स जाली ते तसोच आसलो पूण फाटल्या दिसांनी तेजो जो वास येवपाक लागलो हेजे खातीर स्थानिकांक खूब त्रास जावपाक लागलो आनी हेजी कंप्लेन तेणी प्रत्येक ऑथॉरिटी केल्ली. पूण ऑथॉरिटीन जी कितें कायदेशीर कारवाय करपाक जाय ती आज पर्यंत तेणी केली ना. आनी आज हे जे हेजार्डस वेस्ट जो आसा ते लिक्वीड आसा हे तेणी आज व्हडली हितूंतल्यान सोडून ते सद्याक तेणी एक फोड मारला आनी त्या फोड मारून त्या ताकांत घातले कडेन आसा आनी तितूंतल्यान एक वाट केले कडेन आसा. ती वाट सगळी जर थंयच्यान जो नाला वयता आनी थंयच्यान जी व्हड वयता ह्या व्हडांक वचोन लोकांक त्रास जावपाक शकता म्हणून लोकांनी आज थंय हुस्को उक्तायले कडेन आसा आनी सगळे लोक थंय जमा जाले आनी तेणी सांगले कडेन आसा की बेगीच्या बेगीन हे जे इंडस्ट्रींतल्यान जे सोडले कडेन आसा हेजार्डस वेस्ट हेचे कायदेशीर कारवाय करची आनी आमकां रिलीफ दिवची म्हणून. जर हो जर थंयच्यान जर काडना जाल्यार मुखार कितें करपाक जाय तें आमी करतले. तशेंच तेंय सांगले कडेन आसा की ह्या कंपनीक तेणी कितलीशीं वर्स जाले सांगले की तुमी काडा म्हणून. पूण ही कंपनीची मनीस जे आसात हे व्हडले व्हडले सीएम आले हे गेले ते गेले नांव घेवपाक लागले. आमी सगळे तांकां पळयता म्हणून तेंचे कडेन आमचे सगळे सेटींग आसा म्हणून. आतां पळोवया कितपत ह्या हेजेर कारवाय जाता काय अशें तें पळोवचें पडटलें. कित्याक रोखडोच थंयचो जो MLA आसा आनीक काणकोणचो आनी त्याच बरोबर स्पोर्ट्स मिनिस्टर रमेश तवडकर थंय येवन गेलो आनी तेणें सर्टन डेप्टी कलेक्टर जो आसा हेका डायरेक्शन दिले कडेन आसा तेजेर कायदेशीर कारवाय करची म्हणून. काणकोणच्या श्रीस्थळ वाठारांत सोऱ्याची फॅक्टरी चलताली. सोऱ्याचो जो कॅमिकल वेस्ट आसा तो सांठोवन दवरपाक लागून थंय एक व्हड टाकी बांदिल्ली. सभापतीन कलेक्टराक हाडून पळोवणी केल्ली. फॅक्टरी बंद पडली खरी पूण टाकी आनी कॅमिकल वेस्ट आजून नितळ केल्लो ना. फॅक्टरी बंद पडून 20 वर्सां जातली. आतां कंपनीन तो वेस्ट खुलेआम भायर सोडला. तातूंत लोक मरपाकय शकतात खंय. आमगे तेंच्याकडनं लेखी दी आपण सपोज कोण मेलो न्ही ह्या 4 दिसानं रिस्पॉन्सिबल आपण म्हणते लेखी दिवते नहीं आप लिख के दो हमको कोई इधर मरा तो आप रिस्पॉन्सिबल है करके लिख के दे नहीं तो हम लोग ये लेंगे नहीं इधर से. सर भी कुछ नहीं लिख के दो बस. ये ट्रांसपोर्ट आपल्या इन्क्वायरी चालू हा 24 आपल्या दी आपण तुगेलो फाल्यां पर्यंत तुगेलो सगळी तुगेलो आहा तो पंप करून काडपाक लायता आनी तुगेलो कोणाक अनसेफ आहा ती तुगेलो आपण सगळी सेफ्टी तुगेलो आपण मेजर्स घेवन तुगेलो जातले बेगीन आपण तुमकां हें करता म्हणून आपल्या एक आयच्या दिसाचो टायम दी म्हणला. तांकां तुगेलो कोण तेगेलो कॉन्ट्रॅक्टर आहा तांकां उबान हाडलो आसा. तेंचेर इन्क्वायरी चालू आहा. आमी तेंचेर FIR डिमांड केला. कित्याक थंय तुगेलो हें मॉलिसीस तेमी हें केलें कोणाक समज थंय कितें जालें जाल्यार जबाबदारी तेमची. तेंचे कडेन पयलीं म्हणल्यार तेंचे कडेन परमिशन ना. खणपाचेर डिगींग करपाची परमिशन ना. तेंचे कडेन तुगेलो मॉलिसीस रिलीज करपाक ना. तेंचे कडेन फक्त परमिशन आहा ती ट्रान्सपोर्ट करपाची आनी तेमी आयज हे तुगेले सगळी केला ते इलिगली. कित्याक हे घडोवंक शकता आनी थंय तुगेलो सकाळच्यान सांज पर्यंत तुगेलो फायर ब्रिगेड आसताली. म्हळ्यार हेजो कितें तांकां ऑथॉरिटी सपोर्ट करताले चलना.
आनी प्लस तुगेलो आतां आमच्या न्हयान तुगेलो तेंचे कडेन फोन करून तो अनिल मुटले तेंच्यान तुगेलें हें केलें स्टिंग ऑपरेशन टायप केलें तेणें ताका फोन करून हें केलें तेणें तो क्लियरली सगळ्यांची नांव घेता इवन आमदाराची नांव घेता मागीर लास्टाक म्हणल्यार आपण सीएम आल्या सीएम हें करता म्हणून वो ये सब सालों को मैं देख लेगा म्हणल्यार आमची किंमत खंय उरली ऑथॉरिटीची इलेक्टेड मेंबराची तुगेलो डेप्युटी कलेक्टराची जावं कोणाची किंमत उरली डॅमेजी बद्दल तो कितें उलयला तेणी क्लियरली सांगला समज फाल्यां फुटलें जाल्यार चौगुलेचे फाल्यां तुगेले हें जातलें 15 तरी लोक मरतले लासले जाल्यार 15 तरी लोक मरतले म्हणल्यार ताका उजो पेटपाक शकता म्हणजे समज तो इतलो डेंजरस आहा मरपाक समज शकता 15 लोक जाल्यार तुमी ते मॉलिसीस ओपनली कशें तुमी रिलीज केलें हेजर एक पुराय हें करता एडमिनिस्ट्रेशन एक कॉलेप्स जालें सॉलिड बेस में लिक्विड बेस में मालूम नहीं पड़ा उसके लिए वो निकाल के ऐसा नहीं वो 6 महीने पहले वो इशू रेज हुआ था अभी तक आज इसी पॉइंट पे हैं आप लोग नहीं एक्चुअली लेटर हमको मिला उसके बाद ही हम कॉल चालू कर लेटर मिलने में लास्ट वीक ही लेटर मिला सर हमको 10 डेज बिफोर लेटर मिला क्या करने के लिए दिया था वो लेटर डिगिंग करने के लिए दिया था ट्रांसपोर्ट करने हाँ, के फिर लिए ट्रांसपोर्ट करने के लिए लेटर दिया था हम ट्रांसपोर्ट करने के लिए मटेरियल किस बेस में सॉलिड है लिक्विड है मालूम नहीं पड़ता है सर उसके लिए अगर फायर होगा नहीं होगा वो भी हमें मालूम नहीं पड़ता है उसके लिए हम चेक कर रहे हैं उसके बाद चेक करने के लिए वाटरप्रूफिंग चाहिए ना फायर को भी किया था सर कार्य वो पूरा ट्रांसपोर्ट करने के लिए श्रीस्थळांत सोऱ्याच्या कंपनीच्या टाकयेची भिरांत पाताळ्या हो टाकयेंतलो वेस्ट भायर सोडलो आतां हे कॅमिकल व्हाळांतल्यान दर्याक मेळटले दर्यांतलें नुस्तें मरतलें थळाव्यांक व्हड समस्यांक तोंड दिवचें पडटलें हाचेर ताकतिकेन उपाय काडून आमकां सुशेगाद जगपाक मजत करात नाजाल्यार कायदो आमी हातांत घेतले काणकोणकारांनी शिटकायले गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत गौतमी गांवकार आनी मुजेफ शेख मुरगांव रस्त्यार सांड उदक सोडप आनी ओव्हरफ्लो जावपाचो प्रश्न सुमार 1 म्हयनो जालो लोकांक सतायता पूण दुर्दैवान अजून कसलीच कारवाय जावंक ना परिस्थिती इबाडत आसा ताका लागून लोकांची गैरसोय आनी भलायकेचो हुस्को निर्माण जाला हो प्रश्न सोडोवपा खातीर आनी आनीक प्रदूषण आनी भलायकेचो धोको आडावपा खातीर बेगोबेग कारवाय करची अशी मागणी नेट धरीत आसा हो प्रश्न सुटावो जातलो व्हय काय लोकांक असोच त्रास सोंसचो पडटलो वेळच सांगतलो गेल्या आठवड्यान हांवें स्टेटस घातलेलो की हांगासरलो जो वयलो सिवरेजाची टाकी जी आसा पळय तेचे जे चेंबर आसा पळय तो चोक जाला और कितें तरी जाला सिन्स आमचो जो डिफेक्टर आमदार आसा जो मुर्मुगांवचो डिफेक्टर आमदार आसा जेणी काँग्रेसीक सोडून बीजेपीक गेलेलो मुर्मुगांवच्या डेव्हलपमेंटा खातीर पावसान जर हे अशें पाणी येयलेलें जाल्यार मातशें खंय तरी ताका म्हटल्यार चिंतूंक शकताले आमी की बाबा पाणी चड गेलें आनी हें जालें आतां गिमान सिन्स तूं सिवरेज मिनिस्टर जाल्या कारणान जर तुका मुर्मुगांवचेच जर हें सांबाळना तूं आख्खे गोंयभर होणके आनी मारनाका बाबा म्हाजें तुका रिक्वेस्ट करता तुजें जाल्यार पांय पडटा आमी येवन कित्याक सांगू तूं तें गोंयभर होणके मारतलो जर तुका हे मुर्मुगांवचे एक 3 किलोमिटराच्या रेडियसान जर तुका सिवरेज डिपार्टमेंट सांबाळना जाल्यार तुवें त्या पोस्टा वयल्यान रिजायन जावचो कित्याक हांवें गेल्या आठवड्याक हें पळयलेलें हांवें व्हिडियो काडूंक ना म्हाका दिसलें की तुजे मनीस कोण तरी आसतले लागींचे जे लोकांच्या बऱ्या खातीर लोकांक सांगतले किंवा वचोन तुका इन्फॉर्मेशन दितले आमदाराचें की बाबा अशें अशें जालां हो चेंबर भरता म्हाजी आमदारान काय करूंक ना ते बांदले चेंबर येदे व्हडले केले तेचेर फातर दवरले आनी दुसरे कडेन ते व्हांवता म्हणल्यार हे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार आसा पळय जे कोरोनाची खबऱ्यो करता पळय हे लोकांक आपय हें आतां स्विमींग पुलांसून वचपाचें आनी हो मेन रोड हायवे आनी ही परिस्थिती आयज गिमा आतां म्हणल्यार पावस बी कांय ना लोकांनी नांव तसो लग्नां बी सिजन आसा आतां सेंट मारून वचपाचो लोकांनी लग्नाक आपल्या परत एकदां मागता हांव सिवरेज डिपार्टमेंटा कडेन ह्या आमदाराक तेचे पडलेले आसचे ना ते ताका होणके मारपाक चड फायदो जातलो सो हे मातशें बेगीन ते बेगीन क्लियर करचें गोवा 365 खातीर गौतमी गांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर आतां घेवया एक ल्हानसो विसव विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो दिवचल लामगांव वाठारांत बिबट्यांचो आकांत पातळ्ळा लामगांव खणकाम सुरू जाल्ल्यान बिबटे आनी हेर रानटी जनावरां लोकवस्तीत भोंवतना दिश्टी पडटात पळयात महेश गोवेकराचो रिपोर्ट सध्या परत एकदा बिबटे लामगांव वाठारांत दिसपाक लागल्या
थोड्या लोकांनी दिल्ल्या माहिती प्रमाण 4-5 बिबटे सध्या दिसतात. थोड्या लोकांनी त्यांचे व्हिडिओ काढल्या आणि आता सध्या ह्या वाठारान ते दिसपाक लागल्या. हेचे कारण म्हटल्यार लागींच चल्लेली मायनिंग ऑपरेशन चालू आसा, ताका लागून आपल्याक खावपाक सोदपा खातीर ते गांवांनी देंवतात अशें कळटा. पूण हे जे लामगांव वाठारांत बिबटे आसा ते खुबश्या वर्सां पासून ते आसात थंय. पूण आतां सध्या ह्या 2-3 वर्सांक ते मोठ्या प्रमाणान दिसपाक लागला, कारण तांकां खावपाक तांकां फावो तशें थंय जे वयर आसा थंय मेळना, कित्याक तर मायनिंग चालू आसल्या कारणान तेंचे जे खावपाचे वेवस्था आसा ती जायना, त्या खातीरूय ते गांवांत देंवतात. आतां सध्या जे गोठे आसात तशेंच घरां आसा हेंच्या लागीं हे बिबटे दिसपाक लागल्या. पूण तेंचेर गोरवांचेरूय अटॅक जावपाक शकता. अजून पर्यंत कांय जावंक ना. तशेंच पूण थंयसर देवळां आसा, थंय फुडें लोक वतात, तांकांय भंय आसपाक शकता. 1 वर्सभरा पयलीं एक बिबट्याक रान खात्यान रेस्क्यू केल्लो गांवांतल्यान. त्याच्या उपरांत आतां हे 4-5 बिबटे, ल्हान पोरां तशेंच मोठे 2 बिबटे दिसपाक लागले अशी माहिती लोकांनी दिल्ली आसा. पूण ते सद्याक कोणूच कॅमेराचेर उलोवपाक तयार ना, त्या खातीर आमी तांच्या कडल्यान व्हिडिओ घेवन हो तुमकां दाखयतात. पूण सद्या जे बिबटे दिसपाक लागल्या ताची खूब कारणां आसा. रानाय कमी जाल्या, तशेंच रानाच्या जी जागा आशिल्ली थंयसर मायनिंग चालू आसा, ताका लागूनय हे बिबटे गांवांत देंवतात अशें कळटा. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकर आणि मुझैफ शेख. थिवी माडेल नो गार्बेज झोनात कोयराचे राशी पडल्यात. पंचायतीन नो गार्बेज डंपिंग झोन असो बोर्डय लायला, तरी लेगीत रस्त्यार कोयर दिसता. सरकारान पावलां उबारूनय लोकांची हलगर्जीपणां दिसून येतात. आयज आमी आसा थिवी माडेल वाठारांत. तुम्ही माझ्या फाटल्यान हांगा पळोवपाक शकता कोयराच्यो राशी हांगा रस्त्यार अशी पातळिल्ल्यो आसा. कितलेशेच दीस जाले, म्हयने जाले, वर्सां म्हणू शकता हो कोयर हांगा रस्त्याक कुशीक असोच आसा. संबंधीत यंत्रणा जी आसा ती हांगासरल्यान येता आनी पोतयांनी कोयर व्हरतात. पण हो जो कोयर आसा तो हांगासरल्यान पुराय नितळ करपाची कोणूच आजून मेरेन कारवाय केल्ली ना. आयज आमी हांगा पळोवपाक शकता थिवी पंचायतीन हांगा नो गार्बेज डंपिंग झोन असो बोर्ड मारिल्लो आसा. आनी हांगा जो कोण कोयर उडयता ताका 5,000 रुपया फायन अशेंय तांच्यांनी हांगा बोर्डार बरयल्लें आसा. पूण तरी आसतना लेगीत लोक हांगा कोयर उडोवपाचो बंद करिना. हांगा CCTV कॅमेराज कित्याक ना, आनी हांगा जर कोण हाडून कोयर उडयता जाल्यार ताचे आजून मेरेन कित्याक फायन मारता, हो व्हडलो प्रश्न सुद्दां हांगा निर्माण जाता. सो जाता तितल्या बेगीन संबंदीत यंत्रणेन हांगा हो जो कोयर आसा हो नितळ करपाची गरज आसा. आयज आमी पळयतात थिवी माडेल वाठार हांगासर कितलेशेच लोक घाण करतात आनी रस्त्याक कुशीक पातळिल्ली घाण, आनी हांगा 2 मिनटां आमी उबे रावपाक शकना, इतलो घाणीचो वास हांगासरल्यान येता. सो जाता तितल्या बेगीन संबंदीत यंत्रणेन हांगासर कोयर जो नितळ करपाची गरज आसा. आतां हांव माडेलान आसा. माडेल हावजींग बोर्ड बिचोले बी वयता पळय त्या रोडार स्पॉट म्हणटा तो सारको हावजींग बोर्डाचो स्पॉट. मास कॉलनीत बी भितर येता पळय त्या स्पॉटार हांव उबा. वायट दिवची म्हणल्यार कित्याक हांगासर म्हाका दिसता पंच वयता, सरपंच वयता, पंचायतीचे मेंबर वयता नासतले, पण हांगासर कोणाचेच लक्ष ना. कित्याक ही घाण अक्षरशः अशी घाण पडटा ना, हांगा नाक बंद करून वयचो पडटा. आनी पावसान जाल्यार विचारूं नाका, पावसान हांगा उदीक भरता आनी किडे पडलेले आसता हांगा, तरी ते कांय करिना. आनी हो गार्बेज इतली गार्बेज आसता हांगा. आयज तरी कमी आहा तुका, नाल्यार हांगासर व्हडल्यो पोतयो मेळटात, 25 किलाचे तांदळाच्यो पोतयो. कोण हाडून उडयता तो हांगासर का न्हय, रातचे हांगासर उडयता नाल्यार फातोडेर. कित्याक हांवें खूबदां पळयलां हांव इस्कॉलान भुरग्याक पांग बसी कडेन रावता पळय तेन्ना लोक हाडटात आनी अशें उडयतात. इवन रातचे सुद्दां हांव लेट येता पळय हांगासर घरा वयपाक तेन्ना सुद्दां पळयता. पूण हांगा कोणाक विचारशीत जाल्यार ते लोक फुडले सांगतात. आनी हें कशें आसता, आतां माडेलान हेवटेन तेवटेन सगळे गार्बेज हांगासर डोर टू डोर गार्बेज कलेक्ट करून घेतात. ते नो डावट ते येतातूच, पण ही गार्बेज येता खंयची? डोर टू डोर गार्बेज करता जाल्यार ही गार्बेज हांगा दिसूंक उपकारना न्ही. ही हांगासर गार्बेज डोर टू डोर हांगासर डबलिंग गार्बेज ही जाता. तेन्ना आतां ZP इलेक्शन आहा, आतां कोण इलेक्शनाक रावतले पळय तांकां पयलीं ही क्लिननेस कर म्हणून सांगूंक जाय. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पोळ्या फुडल्यो खबरो.
5 ते 7 डिसेंबराक दुबयत ओशनमॅन ओपन वॉटर वर्ल्ड चॅम्पियनशीप जाली. हातूंत गोंयची किंग्स इश्कॉलाच्या 2 भुरग्यांनी वांटो घेतलो आनी गोल्ड मेडलां जिखलीं. गोंयचें नांव वयर काडपाक ह्या भुरग्यांचे खरीच तोखणाय. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. पण दुबय 5 ते 7 तारीख म्हणल्यार ओशनमॅन ओपन वॉटर वर्ल्ड चॅम्पियनशीप जी आसा ही दुबय हांगां जाली. आनीक दुबय ह्या चॅम्पियनशिपीक गोंयची 2 जाण भुरग्यां ही किंग्स स्कुलाची पार्टिसिपेट जाल्ली. ती म्हणल्यार अभिनव जगदाळे आनी एक दिशा जगदाळे. हेणी सद्याक दुबय हांगा नांव केले कडेन आसा. आनीक भारता बरोबर गोंयचें नांव तेणी वयर काडलां, कित्याक तांकां थंय दोगांयक 2 गोल्ड मेडल मेळ्ळे कडेन आसा. एक आसा ते 500 मिटरां एकट्याक मेळ्ळे कडेन आसा आनी दुसऱ्या मेळा ते 2 किलोमिटर हांगा स्विमींग वर्ल्ड चॅम्पियनशीप थंय जाल्ली ताका मेळ्ळे कडेन आसा. खरें गोंयकारां एक प्रावड मुवमेंट आसा की ह्या ल्हान भुरग्यांनी ही सामकी ल्हान भुरगीं आसा ही 7 वर्सांची आनी 11 वर्सांची भुरग्यांनी 2 मेडल हाडप म्हळ्यार ही गर्वाची गोश्ट आसा. हांगा ही जी चॅम्पियनशीप आसा ही 5 ते 7 तारीख जाल्ली आनीक ह्या हितून जवळ जवळ 90 कंट्रीनी पार्टिसिपेट जाल्ले. पूण गोंयाक ही 2 मेडल मेळ्ळी गोल्ड. खरेंच तांची तोखणाय करपा जाय आमी. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आनी ओमकार देशप्रभू. डिसेंबर म्हयनो सुखद वतलो. थंड वारे घोळटळे, मळबय नितळ उरतले. दनपारां खर उश्णताय जाणवतली, पूण राती थंडसाण पातळटली. हवामानाचो लाव घेवचो, पूण सकाळी धुके आशिल्ल्यान प्रवास करप्यांक सादूरतायेचो सल्लो दिला. फाल्यां सकाळच्या वेळार कांय वाठारांनी हलके धुके आसतले. तापमान सुमार 33 ते 21 डिग्री सेल्सियस मेरेन पावतले. गोंयचे दक्षिणेक आशिल्लो दर्या खवळिल्लो आसतलो. मन्नारच्या आखात, कोमोरीन वाठार आनी लागसरच्या मालदीवच्या उदकान वराक 35 ते 45 किलोमीटर प्रति तास वेगान वारे घोळपाची शक्यताय आसा. 15 डिसेंबर मेरेन सुके वातावरण, सकाळी दव आनी धुके. बुधवारचे तापमान 33 ते 21 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमाऱ्यांक शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगस.